बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाचनो तुमकां देव बरो दीस दिवं. आमची भास अशी हें कार्य तुमचें, हें कार्य आमचें. ह्या कार्यातान आमी जायतें शिकल्या. कोंकणी प्रमाण रुपार वापरची, रीत कशी आनी प्रमाण उतरां खंयचीं अशें शिकूंकय आमकां हातूंत अवकाश मेळ्ळा. बऱ्या मनान ह्या कार्यांत तुमी हजर आसात. पयल्यान ह्या संदर्भार तुमकां तुमचो हांव उपकार बावडटां. आज आमी आमच्या उलोवपांत मस्त गरज आसा, पूण कांय वेळार आमी चुकतां. तसली दुबावी काळ रुपां ते विशयांत आमी पळयता. पळया, दुबावी काळ रुपां म्हणटाना त्या त्या वेळाक वा काळाक टेन्स ताका संबंध जाल्लीं रुपां हांगासर आसात. आमी हातूंत उतरां घेवन देख दितना चड बरेपणी समजूंक साध्य जाता. नाच, वच, काड, कर ही 4 उतरां आमी घेवया आनी वेगवेगळ्या काळाक ती बसोवया. वैकार आनी न्हयकार हातूंत बसोवया. पळया, आतां हांव नाचतां, हांव वेतां, हांव काडटां, हांव करतां. न्हयकार जाय जाल्यार हांव वचना, हांव काडिना, हांव करिना अशें. पूण आमी पयलींच सांगलां दुबावी काळ रूप. देखून हांव काडटां जायत, हांव काडिना जायत, हांव वेतां जायत, हांव वचना जायत अशें. आनी तेच रितीर आमी तें पूर्ण वर्तमान काळा कडेन वचून तर हांव नाचलां जायत, हांव नाचूंक ना जायत, हांव गेलां जायत, हांव वचूंक ना जायत, हांवें काडलां जायत, हांवें आंबो काडूंक ना जायत, हांवें काम केलां जायत, हांवें काम करूंक ना जायत. थंयच्यान आमी मुखार वता आसतना पळया सादो भूतकाळ. थंयसर हांव नाचलो जायत, हांव नाचूंक ना जायत, हांव गेलो जायत, हांव गेलो ना जायत, हांवें आंबो काडलो जायत, हांवें आंबो काडलो ना जायत, हांवें काम केलें जायत, हांवें काम केलें ना जायत अशें. आनी ताचेच सांगता आमी भूतकाळा कडेन वचया. आनी थंयसर वता आसतना पळय हांव नाचतालों जायत, हांव नाचलो जायत. वैकार आनी न्हयकार दोनी दिता हांव पळय. आनी हांव वेतालों जायत, हांव वचनातलों जायत, हांव काडटालों जायत, हांव आंबो काडिनातलों जायत, हांव करतालों जायत, हांव करिनातुल्लों जायत. तशेंच आमी पूर्ण काळाक आमी वचया आनी तेय पूर्ण भूतकाळाक. थंयसर हांवें सांगलें जायत, हांवें सांगूंक नासलें जायत. तशेंच हांव गेल्लो जायत, हांवें आंबो काडलोलो जायत, हांवें काम केल्लें जायत, हांवें काम करूंक नासलें जायत अशें. आनी निमाणें आनी एक तातूंच काळ आसा फुडाराचो भविश्य काळ. तोय भविश्य दुबावी काळ. देखून फाल्यां, मागीर, परवां अशें उपरांत आनी मुखार जायचें आसलें. हांव नाचतलों जायत वा हांव नाचतलीं जायत, हांव नाचनासलीं जायत, हांव वेतलों जायत, वेतलीं जायत, हांव वचनासलीं जायत, वचनासलीं जायत, हांव काडटलों जायत, हांव काडिनासलों जायत, हांव करतलों जायत, हांव करची ना जायत अशें. अलीं उतरां आमकां दुबावी काळ रुपांत येतात. आमच्या उलोवपांत चड करून ती आतां ना जातात वा नपयस जावन येतात. ही आमी वापरूंक जाय. भाशेची ग्रेस्त ती आमी सोडची न्हय अशें म्हणून तुमकां उलो दिता. तुमकां सगळ्यांकय ह्या कार्याक हजर आसल्ल्यांक, समजल्ल्यांक देव बरें करूं. आमची बासशी कुंगनी बासशी आमची बास
बास कुंगनी बासशी